पळयसर पळयलें सांगीसर सांगलें आतां पाशयेंस सोंपलां. आतां रस्त्यार देंवपाची पाळी येयल्या. रस्त्यार मेकळी सोडिल्ल्या गोरवांच्या उपद्रवाक बेजारिल्ल्या चोडणेकारांनी शिटकावणी दिल्या. मय मतदारसंघांतल्या चोडण गांवांत सध्या रस्त्यांचेर गोठे दिश्टी पडटात. गोरवांच्या आडमेळींक लागून चोडणेकार बेजाल्ल्यात. मय मतदारसंघांतल्या रस्त्यांत गोरवांचो प्रस्न गोवा 365 जायते खेपे उजळायला. पंचायत वांगड्यांच्यो बसका जाल्यो, गोशाळा बरोबर उलोवणी जाली, आमदारान उतर दिलें, मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत उपाय सुचयलो. पूण चोडणेच्यान प्रवास करप्यांक गोरवांक आंबडीत आंबडीत फुडें वचचें पडटा. दिसाचें तेंच, रातचें तेंच. हें पळयात, रातच्या वेळार भर वोलतार थपकल मारून बसलेलें गोधन आनी तांकां सांबाळत रस्त्या भायल्यान वचपी वाहनां. आदलो सरपंच श्रीकृष्ण हळदणकरान चोडणेची अवतिकाय सांगल्या. गांवाचें नांव चर्चेक येवपाक लागलें काय भुंयपुतांक वायट दिसता. समस्या खातीर गांव चर्चेत येवपाक लागलो जाल्यार तिडकय मारता. श्रीकृष्ण हळदणकारान तशीच पोट तिडक उक्तायल्या. रस्त्यांत गोरवांचे प्रश्न पंचायतीत कशे कशे मांडले आनी शेवटाक तेचें कितें जालें आयकात तेच्याच तोंडांतल्यान. अनेक लोक आयज गोरवांच्या हितूनसून धक्क्यान रस्त्यार पडलेले आसा, कोणाचे हात मोडलेले आसा, कोणाचे पांय मोडलेले आसा. आनी अशे परिस्थितीन आमची जी लोकल पंचायत आसा, जे रुलींग म्हण जावं ऑपोजिशन म्हण जावं आमचो MLA म्हण, ही फक्त आयज हे जी चित्र आसा, दुर्दैवी चित्र आसा ते फक्त पळयतात. गेल्या 5 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी नवीन पंचायत जाल्ली तेन्ना व्हडली घोशणा केल्ली की आमी ह्या म्हयन्या भितर आमी ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करतलो. आनी ग्रामसभेन तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की आमी हेचेर लास्ट तेणें कमलाकांत वाडयेकर जेणें हें केल्लें की आमी हे गोशाळेन चोडणेच्या गोरवांक ह्या जे बिकट परिस्थिती आहा चोडणेची गोरवांक लागून तेंचो आमी बंदोबस्त करतलो म्हणून. हे सरपंच BJPचे आसा, आमदार BJPचो आसा, पण आयज पर्यंत तेंच्यांनी कसलीच ह्या लोकांक एक सेवा बरी दिवची, लोकांचो ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो. लास्ट आतां ते दिसा आमदार आनी कितें तरी गोरवांच्या मालका कडेन आपूण उलयता. मी खरीच म्हाका दिसता त्या आमदाराकूय म्हाका दिसता कसलीच चोडणेची म्हायती ना. चोडणेचे प्रश्न कितें आहा, चोडणेचे लोकांक कसले त्रास जाता हेजी कांय बिहेव करना. कित्याक होच प्रश्न पयलो 5 वर्सां पयलीं जे पंचायत स्थापन जाली तेन्नाय गोरवांच्या मालका कडेन उलोवन म्हणून गोरवांच्या मालकांनी कसलो तेका हे प्रतिकार दिवंक ना म्हणून. पण तरी आसतना एका रुलींग पंचान आनी नागरिकांनी सांगलेलें खंय तरी आमचे गोशाळा आसा थंय तेंचो एक एग्रीमेंट करा आनी आमची गोरवां आसा स्टेक कॅटल थंय तेंचो बंदोबस्त करा म्हणून. कोवीड टायमार 2 वर्साच्या हितून ग्रामसभा नासल्या करून तेवूय सुशेगाद न्हिदलेले आसा. कोणाचो पासपोर्ट ना, लोक फक्त बोबाट मारता. जे भायले लोक येता ते आमकां कसले चोडना काय म्हणटा, सगळे रस्तो शेणांनी गोरवांनी मोडलेले आहा. फाटल्या एका शेनवारा फाटल्या एका गाडयेन एक गाय रस्त्या वयली ठोकर मारली आनी तिका जितीत मारली. 2 दीस ती थंय पडून आसली. मागीर खंय तरी लोकांनी ती काडली आनी तिचो बंदोबस्त केलो. म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी आसा कित्याक लोकांक एक 5 ते 6 किलोमिटराचो जो अंतर आसा 7 किलोमिटराचें तिगाजन ते हांगासर येतलो. म्हाका दिसता केन्ना पावत तेजो हे नेम ना. एक 15 मिनटांनी जावं 10 मिनटांनी पावतलो जाल्यार तेका अर्दे वर पासून पावतलो शाश्वती ना. आनी तरी आसतना हेजेर कसलीच आयज सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, पूण सरकार आमच्या चोडणान ना असोच दिसता. कित्याक आमदारांनी आनी पंचायतींनी आपले दोळे ह्या विशीं धापलेले आसा. ते दोळे तेंच्यांनी उगडचे ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी रस्त्यार येवपाची म्हाका अत्यंत गरज आसा आनी रस्त्यार येतले. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे.